प्रतीच्या भावा भयणीनो, एक कातोलीक तरणाटो अकॅथोलीक चेडवा लागीं लग्न जालो. तें 2 वर्सांच्या काजाराच्या 2 वर्सां भितर तें चेडूं दोतोन शिकलें आनी कॅथोलीक जालें. आनी ताच्या उपरांत म्हयन्याच्या म्हयन्या वर्सांच्या वर्सां पॅरीश कावन्सिलान भाग घेवन इगोर्जेन भाग घेवन पॅरिशाक जायतो आदार दिताली. ते बायलेचे इगोर्जेन काम करता तें पळोवन घोवानूय इगोर्जेन काम करूंक फुडें सरलो आनी ताच्या मित्रांक आमिगांक म्हणूंक लागलो, हे बायलेचे काम पळोवन तिची उर्बा इगोर्जेक आदाराक पावता ती आनी काम करता तें पळोवन हांवें पॅरीश कावन्सिलान जायतें काम केलां आनी कोत्ता. तिणें तर तें इगोर्जेन काम ते भाशेन केलें नासलें जाल्यार हांवूय घोडये कॅथोलीक जावचो नासलो. हें आमी आहाबाच्या जिजाबेल बायले पासून कॉन्ट्रास्ट केलो जाल्यार आहाबाचे बायलेन जिजाबेलान तेका देवा पासून पयस वयलो. वायट वस्त ती वायटाक आहाबाकूय वायटाक कुड्डे देवाक बोजूंक तिणें मार्गदर्शन केलें. सो आमी पळयता ह्या कॅथोलीक बायलेन बरें करूंक, देवाचें काम करूंक, पेल्याचो मोग करून बरें करूंक आपल्या घोवाक शिकयलें. आनी आहाबाचे बायलेन आहाबाक वायटान घातलो, देवा पासून पयस केलो. तरी एलिजा वरवीं आहाब आपल्या पातकांचे बोक्स देवा लागीं पश्चाताप करता आनी देखून देव ताका जिवेशी मारचो सोडटा.